आयतारा सकाळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केरिया खांडेपार पायपलायनीचे सुवातेर वचून कामाचो अदमास घेतलो। मुख्यमंत्री सोमार मंगळारा उदक सोडपाची भाशा करता। सोमार दीस सांजचे म्हणटा आमी, बट कट करून तें मंगळार दीस पर्यंत तरी जावपाक जाय, कारण ज्या पद्दतीन हांव काम करता पळोवपा खातीर जाय आजून एक हे घालून हे जो आहा पळय पायप जो पर्यंत जोडिना तो पर्यंत ताका काय प्रोविजन घालचें हे ऑलरेडी सांगला म्हाका एक तरी फाल्यां पर्यंत जावपाक जाय म्हणून दिसता तशें काम हेजेर सुरू आहा। शेनवार मेरेन स्लॅबाचे 2 लेयर मारून जाले। आयतारा सांजे उसरा पायपा जोडपाचें काम सुरू जालें। आयतारा दीसभर धांवपळ जाली ती अशी। 250 क्युबिक मीटर आरसीसी घालून स्लॅबाचे 2 लेयर उबारल्यात। 8 वेल्डरांनी मेळून कुर्टी आनी मडकय आयडीसीत दोनूय पायपलायनीचो बँड तयार केलो। पायपलायनींचे बँड तयार करपाक केरळ सावन 4 वेल्डर आपोवन हाडल्यात। पयले तिसवाडीचे 950 mm पायपलायन फिटिंगेचें काम सुरू। बँड केल्ल्यान स्लॅब कमी लागतलो। पायपाक कॉन्क्रिटा मेरेन सकयल देंवयतले। कॉन्क्रिटाच्या 1 फूट वयर पायपां बसोवन उपरांत कॉन्क्रिटान बांदून घेतले। 22 मीटर लांबयेची पायपां जाय। 8 मिटरांचे एक पायप आसता। कोसळिल्ले सुवाते पुरती आतां MM पायपां घालून लायन जोडटले। आयतारा राती मेरेन पायपां सायटीर पावलीं। पावसान आसोर केल्यार रातचे लायन फिटिंगाचें काम चालू। 900 mm जी पायप जी आहा पळय न्ही तेका एल्बो लावन तेजी जी स्पीड आसता पळय न्ही तेजी भयंकर पावरफूल स्पीड आसता। असले स्पिडीन ते टिकतशें म्हाका दिसना। टिकले जाल्यार वेल एंड गूड जालें, कित्याक जो फ्लो असो आहा पळय न्ही तो अचानक एल्बो लावन तो फ्लो सकयल वयतलो आनी फुडें परत वयर सरतलो, कित्याक फुडले 100 मिटरची पायपलायन आहा पळय न्ही ती ऑलरेडी थोडी डिसमेंटल जाल्ली आसा आनी तेजी वॉलूय बीन डिसमेंटल जाल्ली आसा। असल्या परिस्थितीन ते कितले सक्सेसफूल जातले काय ना हे जेन्ना स्टार्ट करतले पयलीं तेन्ना कळटलें। निश्काळजीपणां टोटल PWDची आनी कॉन्ट्रॅक्टराची आमी तेंचे अनवरते काडून पासून ते कांयच केअर घेयनाले आनी जेन्ना पळयताले आमी जेन्ना रस्त्याचें मेजर काम चलतालें थिंगा PWDचे सुपरवायझर जावं कोण इंजिनियर हे दिसनाले, व्हेरी रेअरली दिसताले। पायपां जोडून उपरांत फुटभर मुळाक कॉन्क्रीट घालून टेस्टिंग करता म्हळ्यार मंगळार दनपार जातली। ते उपरांत लायनींतल्यान उदकाच्या प्रेशराचे लिकेजीचे टेस्टिंग। काम नवें आशिल्ल्यान पयलीं कमी प्रेशराचेर उदक सोडटले। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण पणजे तिसवाडी लोकांच्या घराघरांनी उदक पावंक बुधवार उजवाडटलो। तो मेरेन तिसवाडी आनी पणजेकारांनी टँकर बांयांचेर सोमार मंगळार धुकलपाचे। पण सपोज जर आयज पावस समज जर रातचो पावस पडोंक ना जाल्यार हें वेल्डिंग काम तेंचें सक्सेसफूल जातलें आनी जे फाल्यां पर्यंत तेंच्यांनी दनपार पर्यंत फूल वेल्डिंगाचें काम जे कंप्लीट करून फाल्यां सांज पर्यंत परत रिस्टोर म्हणल्यार उदक परत सोडपाचें अशें तेंच्यांनी एक एम दवरला तो सक्सेसफूल जातलो अशें दिसता। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।